नमस्कार. तुम्ही पळयता गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नाईक. आता पळोवया कांय वेंचीक खबरो. गोंया मुखार सध्या मोठो प्रश्न आसा तो म्हादय उदक प्रकरणाचो. पूण भाजपाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षान ह्या विशयाक हातूच लायलो ना. हेर विशयांचेर मात मोठें शर्माव दिलें. मायनिंगाचो विशय कोर्टान आसा तरी ताचेरूय उलयलो. काँग्रेसीन भाजपाक चिमटायला. कर्नाटकात प्रचार करताले तेन्ना भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आनी प्रधानमंत्री मोदीन म्हादयचेर दिल्ल्या विधानांचेर थळावे भाजपा फुडारी कितें म्हणटात ताका सगळे रावल्यात. कर्नाटकाक 6 म्हयन्यां भितर म्हादयचें उदक दितले अशें उतर शाहान दिल्लें. जाल्यार म्हादयचो प्रस्न लवादा कडेन व्हरून काँग्रेसीन पाप केला असो आरोप मोदीन केल्लो. अमित शाह गोंयांत येतलो तेन्ना ह्या प्रस्नाचेर ताचे कडेन चर्चा करतले अशें उतर थळाव्या भाजपा फुडाऱ्यांनी दिल्लें. मात तशें कांयच जालें ना आनी ताकाच लागून काँग्रेसीक भाजपा आनी युती वांगड्याचेर टिका करपाक आनीक एक मुद्दो मेळ्ळो. अपेक्षा आशिल्ली आमकां की ते ह्या विशयाचेर एक तरी शब्द उलयतले म्हणून. काल म्हादयचेर ताणें म्हादयचें नांव पसून घेतलें ना, ताचेर मौन दवरलें आनी हाचे वयल्यान अशें कळून येता तांचो हेतू स्पश्ट जाता. जे ते कर्नाटकान उलयल्यात ते करून दाखयतले म्हणून. खंयचेच गोंयच्या लिडराकय बी तांकां क्रॉस क्वेश्चन करपाची हिम्मत जाली ना. गोंयचे खातीर गोंयकारपण घेवन फुडें वचपी गोवा फॉरवर्ड पार्टी हांचे प्रवक्ता प्रशांत बाब नायक हाणें कांय दिसां फाटीं आमी म्हादय खातीर आसात, म्हादयचें उदक वळोवपाक दिवचे ना असो स्टेटमेंट केल्लो. काल तांचे कडेन भासाभास करतले अशें सांगिल्लें. पूण ह्या राष्ट्रीय अध्यक्षान अमितजी शाह कोणाकूच केअर करनासतना कोणा कडेनच कसलीच भासाभास केली ना आनी तो विशय थंयच उरलो. गोंयाक नवो मुख्यमंत्री दिवचो अशें काँग्रेसीन परत एक फावट मागला. मुख्यमंत्री सारको जाय मेरेन ताणें विसव घेवपाक जाय अशें ते म्हणटात. मनोहरबाब पर्रीकर आमचे मुखेलमंत्री आसात. ह्याच मिटिंगेक तांणी व्हिडिओ मेसेज धाडली. आमकांय ते व्हॉट्सॅपाचेर आयले. आयकून बरें दिसलें. आमची पूर्ण सहानुभूती आसा आरोग्या विशीं तांच्या. पूण जेन्ना तो व्हिडिओ पळयलो तेन्ना अशें दिसून आयलें की मनोहरबाब पर्रीकर हांणी फक्त तांच्या कार्यकर्त्याक एड्रेस केला आनी गोंयकारांक कसलीच मेसेज ना. खरें म्हणल्यार गोंयकार रावला. मनोहरबाब पर्रीकर केन्ना येतले की गोंयची भाजपा तशेंच सेंटराची भाजपा मुखेलमंत्र्याक आमचो यूज करता. मुखेलमंत्र्याक खरें म्हणल्यार रेस्ट दिवपाची गरज आशिल्ली आनी गोंयांत नवो नेतो हाडपाची गरज आशिल्ली. आमी जेन्ना खंय वर्सभर काम करतात, स्ट्रेस आसता तकलेक, खंय एक दिसा खातीर तरी आमी रेस्ट घेतात आनी परते आमी फ्रेश जावन कामाक येतात. म्हाका दिसता भारतीय जनता पक्षाक जर खरेंच मनोहरबाब पर्रीकर हांच्या आरोग्या विशीं काळजी आसा, तांकां जाल्ले दुयेंसा विशीं काळजी आसा, तर तांणी तांकां थोडे दिसा खातीर तरी रेस्ट दिवचो. मजगतीं मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान धाडिल्लो संदेश राजकीय फायद्या खातीर आशिल्लो असो आरोप आम आदमी पक्षान केला. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारूच गोंयच्या सरकाराचो बॉस हें अमित शाहक विचारिल्ल्या काँग्रेसीच्या प्रस्नांनी स्पश्ट केलां अशें आप म्हणटा. काल मनोहर पर्रीकरान अमेरिकेच्यान एक आपलो संदेश धाडलो आनी गोंयच्या जनतेक कळ्ळें की ताची भलायकी बरी आसा आनी ह्या बाबतींत आमी सातिस्वेद आसात. पूण एक दुख्ख दिसलें की एक मुख्यमंत्री ह्या नात्यान मनोहर पर्रीकारान जो संदेश गोंयकारांक दिवंक जाय आसलो तो दिनासतना फक्त आपल्या पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक दिलो. सो हाजो अर्थ असो जाता की मुखेलमंत्र्याक गोंयची प्रजा आनी गोंय राज्य हें म्हत्वाचें नासून फक्त आपले भाजपाचे कार्यकर्ते म्हत्वाचे आसा. मुख्यमंत्र्याक हें सोबना आनी आम आदमी पार्टी ह्या गजालीचो निशेध करता. काँग्रेसीन प्रत्येक विशयाचेर
अमित शाह प्रश्न विचारल्या. आमकां कळना की अमित शाह हो गोंयचो मुखेली, गोंयचो राज्यपाल काय गोंयचो मुखेलमंत्री. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. GCET परीक्षेचो निकाल फकत 35% लागला. गोंय तंत्रगिन्यान संचालनालयान हो निकाल जाहीर केला. 12वी विज्ञान शाखेंतली सुमार 4200 भुरगीं हे परीक्षेक बसलेलीं. वैजकी तशेंच अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतलो प्रवेश हेच परीक्षेचेर अवलंबून आसता. देंपो उच्च माध्यमीक विद्यालयाचो विद्यार्थी साहस शैलेश कामत हाणें फिजिक्स विशयांत सगळ्यांत चड गुण मेळयले, जाल्यार मुष्टिफंड आर्यन्स उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या रवींद्र अभय कुडचडकारान कॅमिस्ट्रीत आनी हर्ष महेश कोरगांवकारान गणित विशयांत सगळ्यांत चड गुण मेळयले. सगळे 4169 विद्यार्थ्यांनी GSETचे फिजिक्स आनी कॅमिस्ट्री पेपर दिल्ले, जाल्यार 3235 विद्यार्थ्यांनी गणित पेपर दिल्लो. The number of students, suppose you see 4,169, but the number of seats which are available, these are about 1,300 for engineering. Pharmacy another 120. So you can see here the ratio of success is extremely good. In other, like for example, examination like JEE Advanced, which screens the IIT students, only 1% or 1.5% students get selected finally. Here the percentage wise, if you see, this is more than 35%. Yeah, almost. More than 35% of the students are getting. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. रस्तो आनी लायट मेळयली जाल्यार जिणेक रंग येतलो आसलो. 70 वांयगणीचे थळावे लोक सांगता. गांवांत फकत 4-5 घरां, 51 लोक, निसर्गीक उदक आनी गांवठी उत्पन्न सोडून हेर कांयच सुविधा ना. कर्नाटकाक तेंकून आशिल्लो हो गांव म्हादय अभयारण्यांत येता. वाळपयच्यान 25 किलोमीटर भितर वतकच आनी रानांत सुमार आनीक 5 किलोमीटर वाट चलून ह्या गांवांत पावतात. हांगा आतां फकत जाणटेलेच रावतात आनी उरिल्ले लोक नोकऱ्यां खातीर आनी पोट भरपा खातीर दुसरे कडेन स्थायीक जाल्यात अशें लोकांनी सांगलें. ते फकत 50 जाण असले तरी ते ह्या देशाचे नागरीक न्हय, मागीर तांकां तांचे मुळावे हक्क मेळूं नाकात. आता बघा समाज काही झाला, एक समाज कोण ऐकव जाल्यार कसं व्हरपाचें? रस्तो ना, लायट ना, हां व्हरपाचें. आतां आमच्या गटकेन ते हे घरकार्याक आमच्या गटकेन काही जाता, मागीर कसो व्हरपाचो? नाही आनी भुरग्यांक बी कितें त्रास जाता? हय, भुरगीं बरीं दिसता. आतां म्हाजो मोठ्यालो चेड्याक डायबिटीज जाल्या, तेका आतां आमी 5 फावटी दोतोरा कडेन गेलो. चलत वयता सगळीं? हय, चलत वयता, चलत थंय मेरे गाडी हाडटा. पंचायत मिटींग घेतली आमी. हां, मग कितें सांगलें तेंच्यांनी? ते करूया म्हणटात न्हू, पूण कितके वर्सां जालीं. ते येतात त्या टायमार, इलेक्शन टायमार येता. इलेक्शन टायमार येता. पूण तुमकां काय हे ना, फॅसिलिटी काय प्रोवायड कांयच करिना ते. त्या टायमार तुका जावंक ना गाडी घेवन व्हरांक येता इलेक्शन टायमार. हां, न्ही आनी मेन प्रॉब्लम भुरग्यांचो बी कितें त्रास जाता? भुरग्यांचो हांगा इस्कॉल ना न्हू, जवळ खंय तरी झऱ्याक घालचेच पडले न्हू. आनी बारीक भुरगीं खंय रावंक सोदता, आनी काय तरी करतलो. शिकंक नाल्यार हेच्या फुडें काय फायदो ना न्हू. तुमी आतां भुरग्यांक खंय शिकपाक घालता? कोपड्या आमची कोपड्डे. थंय तुमी सैऱ्यांगी दवरता भुरग्यांक? सैऱ्याक मावडो कोपड्डा म्हाजा. हां, तुमी म्हाका सांगा रस्तो सर्वेन बी हांगा रस्तो करपाचो म्हणून सगळें ते आहा, पूण ते पॉलिटाचे मातशें आड येता. रस्त्याच्या आड येता. ते कितें झाडां वयता म्हणटा न्हू. हां, पूण आतां आमी आयल्या खबर वाटेन, पूण तो 2 मिटर रस्तो कसो आसा मातयेचो? तसो रोड आहा तो, थंय झाडां जावची ना रोड केल्यार. तेच म्हणटा झाडां कट करपाचे प्रश्न जायना न्हू. तेंचे म्हणून काय करपाचो ना, आमनान तसो जाय न्हू. हां, आमी मागणी करा फक्त सोय तरी काय तरी जावंक न्हू. ते फाटी काय येयल्ले तुमकां उठयतो आनी दुसरे कडेन, आनी ते आमकां उठोवन दुसऱ्या घराक मनान दिता म्हणून मागीर ते काय फाल्यां आमकां उत्पन्नाचो पयसो मेळचो ना. आमी काय म्हणलें आमच्या हात उत्पन्नाचो पयसो तर दिया, नाल्यार उत्पन्न तर दिया आमकां दिया, आनी घरा दिया न्हू. ते दिवपाक रेडी ना. ते रेडी ना. बेश्टो उठोवन गेलो जाल्यार काय मेळपाक? 70 सावन खबराकार महेश गवेकार. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. वीज खात्या कडेन मनीसबळ ना जाल्यार गांवचे लोक आदाराक येता, सगळें काम करता, एक पयसो दिवं नाका. पूण रुळा वयल्यान घसरलेली खात्याची गाडी बेगीन जाग्यार हाडात. आके बायश गांवचे लोक वीज खात्याक शॉक दिवपाचे तयारेन उलयता. लायट ना आनी वीज खात्याचे कर्मचारी सारकी वागणूक दिनात म्हूण आके बायशांतले लोक चाळवल्यात.
वीज खात्याक लोकांचे पडलेलेच ना आनी तांकां आदार करपाचें सोडून ते एकामेकाचेर आरोप दुखयतात आनी नाका आशिल्ले सल्ले दितात अशें तांणी सांगलें. लायनमॅनाक विचारले तुमी खंय आसा, लायनमॅन सांगता आमी कर्नाटका वोटिंगाक गेला म्हणून. म्हाका एक सांग, जेन्ना तुमी कर्नाटका वोटिंगाक गेल्ले आसा जाल्यार तुमी हांगा कशें काम करतात? वोटिंग समज कर्नाटका जाल्यार तुमी हांगा कसलें काम करतात? आनी कशें तुमी इंडल्ज केले तांकां लायनमॅनाक? कसो घेतलो? कितले गोंयकार भुरगे बेकार आसा तांकां घ्या. तुमी वोटिंगा टायमार थंय 2-2 वीक हॉलिडे घेतले आनी थंय वतले. खंयचे लोक आयिल्ले तुजे कडेन आज? घाटा म्हणून कित्याक लागून आयिल्ले? ते मातशें तांकां ह्या दिसान नॅचरल कॅमिटीन चड इंटरप्शन जालें न्ही, ताका लागून ते चड लायट वता म्हणटा ते आयिल्ले. बट दॅट प्रॉब्लम इज ऑलरेडी सॉल्ड आनी ते कितें आनी कितें उरलें न्ही दॅट वील बी सॉल्ड. पूण सद्या तांकां लायट ना. आसा सद्या आसा. मागीर ते कितें आयिल्ले लायट आसा? मातशें फ्लक्च्युएट हें जालें न्ही, चड इंटरप्शन जाल्लें ताका लागून आयिल्ले. पूण सद्या लायट ना थंय. सद्या आसा लायट आसा बट दॅट प्रॉब्लम ऑलरेडी म्हणजे ऑलमोस्ट सॉल्ड. ती इंटरप्शन चड आशिल्लें आनी कितें आसा जाल्यार दॅट ऑल्सो वील बी सॉल्ड. आयज आमी एईक मेळपा येयल्ले की फायनल अश्युरन्स घेवपाक केन्ना म्हणल्यार आमकां लायट सारकी सप्लाय मेळटली. काल कित्याक काय म्हणल्यार काल आमच्या गांवांत दिगरपल्लीच्या गांवांत 100 इयर्स सेलिब्रेशन आशिल्लें फातिमा सायबिणीचें. दॅट फंक्शन वॉज कम्प्लिटली इन डार्क. जेन्ना सायबीण भायर काडली तेन्नाच्यान सायबीण भितर पावता म्हळ्यार काळोख आशिल्लो. म्हाका एक सांग, हेजेर तुमी अन्सरेबल आसपा, इट इज वन ऑफ द बिगस्ट फंक्शन. कित्याक 100 वर्सां कंप्लीट जाता तें सोड. तें जालें जाल्यार आयज सकाळच्यान लायट ना, काल पावर शटडावन जालो, सांजची रातची लायट ना. पावर शटडावन 7 ते 2 म्हणल्यार आशिल्ली. आयज सकाळी परत लायट ना. घरांतली खूब जाणांची इंडक्शन गेली, खूब जाणांचे फॅन गेले, AC गेल्ल्यो आसा ह्या दिसां भितर. म्हाका सांग, हे तुमचे कडेन जायना, तुमी आमचे बरोबर आसता. तांकां आमी सांगलां समज तुमकां स्टाफ पावना, आमचो गांवचो लोक येता, आमी वायरी ओडटा, आमी ग्रिसींग करता, तुमी सांगा कितें करपाचें तें आमी करता. तुमचो 1 रुपयाय नाका आमकां. ताका आमी 10 ते 12 दिसाचो टायमींग दिला. समज 10 ते 12 दिसां भितर समज तेजे कडेन जायना करपाक जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले आनी हय बायले भुरग्यांकूय दिवन देवपाक पडटलें. आनी हेका सांगपाक पडटलें पुलिसांक तुमी मातशें येया, आमकां अरेस्ट करा आनी भितर व्हरा म्हणून, जेल भरतात म्हणून आमी थंय तरी फॅन दिया म्हणून आमकां हांगा दिना जाल्यार. आतां आमकां जवळ जवळ 8-10 दीस जाले लायट ना. 3 दीस लायट नाशिल्ली आमकां कंटिन्युअस 3 दीस. म्हागेलो 2 रायस कुकर गेले, 2 ट्यूबलायटी गेल्यो आनी म्हाजी चलयेची एग्जाम आसा. हांव थंय विचारपाक गेलें तांकां, बाबा कितें कशें येतली लायट येतली, आतां एग्जाम आसा कितें करपाचें. ताणें म्हाका सांगलें तुजें मडगांव कोण आसा जाल्यार तूं मडगांव वचून राव म्हणपा लागलो. दीस इज नॉट द आन्सर न्हू. आनी केन्नाय फोन कर, आमचें कांय प्रॉब्लेम ना म्हणटा, आमी सारकें केलां म्हणटा सगळें. तेंचे प्रॉब्लेम, मेन सप्लाय प्रॉब्लेम म्हणटा, आमी करप कितें. मडगांवच्यान खबराकार संदीप तुयेकार. कंपनी बंद उडयता ताका आमची आतां कांयच हरकत ना, पूण त्यान पयलीं आमकां कितें दिवपाचें उरलां तें आमच्या हातार उडोवचें. तशेंच ही कंपनी दुसऱ्या आस्थापन घेतलें ताणें आमकां काम दिवचें. वास्को वेस्टर्न इंडिया कंपनीच्या कामगारांनी म्हळां. WISL वेवस्थापनाच्या चुकांक लागून कंपनीक लुकसाण जालां अशें युनियन फुडारी अजीत सिंग राणे म्हणटा. नेमावळी प्रमाण यार्डाची जापसालदारकी सांबाळपाची संद पयलीं कामगारांच्या युनियनाक दिवपाक जाय आसली अशें तो म्हणटा. सुवात खाली करची अशी नोटीस हालींच कामगार संघटनेक दिल्ली अशें ताणें सांगलें. सैमीक कारणांक लागून सुवात खाली करपाक लायल्या अशें सांगून MPT कोर्टाक फटयता असो आरोप ताणें केला. आमची मागणी आसा की ही जेन्ना कंपनी बंद पडटा आनी बंद पडलेली आसा ऑलरेडी ऑलमोस्ट, तेन्ना आमचो जे रायटफूल ड्यूज जे आसा स्टॅट्युटरी आनी लिगल जे ड्यूज आसा त्या प्रमाणे आमचो सेटलमेंट हांगासर जावपाक जाय. एक जे एलिजिबल आसा ते सगळ्या कामगारांक हांगासर जॉब मेळपाक जाय आनी हे जो पर्यंत येना तो पर्यंत हांगासर प्रॉब्लम जातलो. आनी एक गोश्ट तुमकां सांगता, प्रत्येक जाण येता तो अननेसेसरिली एनवायरमेंटाचो जो इश्यूच्या संदर्भात सांगता. एनवायरमेंटाच्या इश्यूच्या संदर्भात फक्त ऑयल जर आसत जाल्यार कोड इज बींग मिसलेड अँड मच ऑफ द एनवायरमेंटल इश्यूज इज बींग डन अँड सर्टन कोड ऑर्डर्स आर बींग ऑब्टेन. दिस इज नॉट फेअर. तरी आसतना अल्टिमेटली knowing that it is a court order, abandon respect and obedience be shown to it, we are showing it time and again. MPT शिपयार्डाचो नवो टेंडर काडपाचे आसात अशें कंपनीन अधिकृतपणान नेमिल्ल्या ओमप्रकाश काननगन सांगले. ये काफ़ी डिपार्टमेंट से उन्होंने रिपोर्ट ले रखी थी और वो रिपोर्ट के बेसिस पे ये सब बातें हो रही थी और NCLT में भी वो गए और NCLT में कहा कि यस इस तरह का मामला है तो इसको बेच देना चाहिए. तो ऑक्शन किया गया और ऑक्शन में 4.55 का हाईएस्ट बिडर आया था, उसको दिया गया. वास्कोच्यान खबराकार हिरू महाले. नर्सींच्या सहकार्यातल्यान भलायकी खात्याक उभारी दितलो, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन म्हळां. तशेंच नर्सी हो समाजाचो महत्वपूर्ण घटक आसा, तांच्या कार्याची दखल घेवन तुस्त जावपाक जाय अशें मंत्र्यान मुखार म्हळां.
ट्रेन नर्सेस असोसिएशन ऑफ इंडिया गोवा ब्रांचान सोमारा कला अकादमीत आंतरराष्ट्रीय नर्शींचो दीस आयोजीत केल्लो. हे कार्यावळीक गोंयची राज्यपाल मृदुला सिन्हा मुखेल सोयरी म्हूण हाजीर आसली. तशेंच भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे आनी हेर मानेस्तूय आशिल्ले. Nurses are a backbone of any kind of health infrastructure or any kind of hospital. Without you, there cannot be any health service that can be complete. We are doing our best to improve the infrastructure, improve the hygiene, and coming out with different programs, but no program can be complete without your participation. Recently, we have just finalized providing free insulin and starting the diabetes registry for the state of Goa. All of us know that diabetes is one of the highest killer in the state of Goa. Now, what has overtaken diabetes is cancer. Cardiology is something that is under control. And for all these, like if you want to do these comprehensive programs and reach out to the people, this cannot be complete without your help and without the participation of your nursing community. We are also restarting the newborn baby screening shortly. I think today we'll finalize, and in every institutional delivery there will be newborn baby screening that is conducted. जब नर्स को कोई पेशेंट देखता है, देखती है, उसके मन में, उसके आंखों में झांक कर देखे, उसके प्रति लगता है कि सचमुच ही भगवान आ गई. यदि ज्यादा कष्ट में है तो अपना माता पिता जितने संबंध है सब भूल के लगता है यही हमारी सब कुछ. इतनी बड़ी पहचान, इतनी बड़ी उपलब्धि, इसलिए ये केवल प्रोफेशन नहीं है. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. भाजपाच्या दिवचल फाट्यांत कांय अतृप्त आत्मे आसात. आपणे पक्षा खातीर रातीचो दीस केलो, पूण ह्या अतृप्त आत्म्यांनी म्हजे शेगीत पांय ओडले अशें म्हणत माजी नगरसेवक कमलाकर तेलीन भाजपाच्या वांगडीपणाचे राजिनामो दिला. सध्या त्याची घरकान्न नगरसेविका आसा. तेलीची बायल सध्या नगरसेवक आसा आनी ती बोर्डेचे शांताराम नगराचे प्रतिनिधित्व करता. ताणें ब्लॉक अध्यक्ष आनी पक्षाच्या अध्यक्षाक ताचो राजिनामो धाडला अशें कमलाकर तेलीन पत्रकारांक सांगलें. पळोवया हाचेर अदीक म्हायती. भारतीय जनता पार्टी ह्या पक्षाचो हांव राजिनामो दिता. म्हाका पक्षा बद्दल वायट कांय ना, पूण हांगा जे अतृप्त आत्मे, असंतुष्ट आत्मे जे आसा बिचोलेन, पालिका मंडळान काही नगरसेवक, नगराध्यक्ष, डिचोलचो आमदार आणि ह्या भाजप मंडळांतील काही व्यक्ती यांच्यामुळे म्हाका हो निर्णय घेवपाची आयज परिस्थिती येयल्या. म्हाका कसल्याच गोष्टीचे सहकार्य केन्ना तेंच्यांनी ह्या 2.5 वर्सांत करूंक ना. खरें म्हणजे ह्या विधानसभेक हायेस्ट मतां घेवन दिवपाचें काम म्हाज्या कडून जालें अशें तेच म्हणटात. आनी म्हाजो जो पयलो प्रभाग आसलो थंयसरूय हांवें भरघोस मतां दिली. तेजें हें फळ ते म्हणटात हांवें तांकां दिलें म्हणून. जाल्यार इतकें करूनय म्हाजें खच्चीकरण कशें करप हेंच चल्लेलें आहा. म्हाका म्हाजें पयलींचें जें कामां आसा ती सुद्दां अडवणूक करप, कशी आडयली वचप, हे प्रयत्न चल्लेले आसा. दिवचलच्यान खबराकार महेश गवेकार. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मळार भारतीय पंगड दादा. आतां फुटबॉल मळारूय देशाक आशेचें किरण दिसूंक लागलां. 4 राष्ट्रां मदीं जाल्ल्या 16 वर्सां सकयल्या सर्तींत भारतीय फुटबॉल पंगड वस्ताद थारला. हालींची सर्त सर्बिया देशांत जाली. जॉर्डनाचेर 2-1 आनी ताजिकिस्तानाचेर 4-2 अशें भारतान वस्तादपण मेळयलें. दोनूय पंगड 16 वर्सां सकयल्या AFCन खेळपाक पात्र थारल्यात. मॅचीची तयारी करपाक आनी फीट रावपाक हो टुर्नामेंट एक बरी संद आशिल्ली अशें बिबियानो म्हणटा. आनी दर एके मॅचींतल्यान ते सुदारत आसात ही बरी गजाल अशें ताणें सांगलें. गोवा 365 खातीर खबराकार क्लिंटन डिसोजा. खेळांत राजकारण म्हणा वा राजकारणांत खेळ म्हणा, पूण सध्या ताची सुरवात जाल्या. मोगू पक्षाच्या फोंडे फाट्यान 2020 क्रिकेट सर्तीचें आयोजन केलां. थळाव्या खेळा संकुलांत हे सामने 14 ते 21 मे मजगतीं जातले. फोंडेच्यो वेगळ्या वेगळ्या वाठारांतल्यो 6 टिमी हातूंत वांटो घेतल्यो अशें आयोजन समितीचो वांगडी दोतोर केतन भाटीकारान सांगलें. खेळगड्यांची पिराय 16 ते 25 मदीं आसपाक जाय.
भाटीकर प्रीमियर लीग आज आमची पहिली मॅच जातली आणि 2020 टुर्नामेंट आसतलो. शांतीनगर, दुर्गाबाट अशी फोंड्याच्यो वेगळ्यो वेगळ्यो टिमी गेल्ल्यो आसा आणि 16 वर्सां पासून 25-26 वर्सां पर्यंत जितले यूथ आसा ह्या युथाक घेवन आमी हो टुर्नामेंट केला. फोंडेच्यान खबराकार कृष्ण नायक. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. तेखेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.